नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। खुर्चेच्या मोगा खातीर म्हापशेचो आमदार दुखयता थळाव्या लोकांक। खोर्ले म्हापशेच्या सांकवाच्या अवतिकायाचेर संजय बर्डेचो फारपेट। ठाणे पंचायतींतल्या पाळी मार्गांतल्यान बेळगांवां वचपी नवो रस्तो गाडयांं खातीर जाला उक्तो। नव्या रस्त्याक लागून बेळगांवचें अंतर 30 किलोमिटरांत जाला उणें। शिरगांवां गुलमोहराचें झाड पडोवन 2 घरांचें लुकसाण। घरांत आशिल्ली बायल दिस्तूत वाटावली। नीट परीक्षा टॉप करपी ग्रेसिना कुलासो हाका फुडल्या शिक्षणा खातीर करतले फावो ती मजत। कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझाचें आस्वासन। आनी टाळ मृदुंग गजर विठ्ठ हरिनामाचो नाम जप करीत श्री रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेची पंढरपूर पांयांनी वारी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। म्हापशेचो आमदार खुर्चे खातीर मुखेलमंत्र्याक दुखोवपाक सोदिना, पूण थळाव्या लोकांक दुखोवपाक शकता असो आरोप काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन केला। म्हापशा खोर्ले सांकव मुंगरलो, तशेंच फोंडकुलाय पडला, पूण म्हापशा पालिका कानार केंस ओडून ओग्गी बशिल्ली आसा। पालिकेन आपली कामां वेळार करची, तशेंच आमदारान हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या। म्युनिसिपालिटीन मिटिंगेक बसतात कावन्सिलर हांगा हांगा खोर्ले म्हणटात तो म्हापशा शहराचो व्हडलो भाग 14, 15, 16, 17 आनी 18 5 वॉर्ड येता। 5 वॉर्ड आसल्या कारणान हांगाले जेन्ना हो सकाळी फुडें हांवें एक दीस वॉट्सअप मॅसेज घातली की हांगा मातशें भुरग्यांक आमकां फाल्यां सोमार आयतार आनी भुरग्यांक आमचे त्रास सांगूंक पावना स्कुलाक वयता आसतना। सरस्वती विद्यालय आमच्या सायडीक आसा आनी अख्खे खोर्लेचे लोक हांगासून हे रोडासून वयता। खूबच डेंजर जातलें। म्हाका दिसता 70-80 वर्सां जालीं हे ब्रिजाक आनी हेजेर आयज 15 दीस जर खबर आसली तर हांगा स्थानीक कावन्सिलरान हांगा 15 दिसां पयलीं हांगासून तेंच्यांनी हांव मुवमेंट करपाक जाय आसलें। 15 दीस जावन आयज 4 दिसांनी म्हापशेचो MLA आतां येयलो 2 वरां पयलीं तेन्ना आमकां अशें म्हणचें एक्चुली पॉलिटिकली आमकां उलोवपाक मेळना हितूनसून। तो म्हणटलो आपणाक कितें स्वप्न पडलेलें ताका आपणाक खबर ना, पूण स्थानीक कावन्सिलर जे असतात न्हू हांगाले कावन्सिलर जे आहा तेंच्यांनी हाडून म्हापशेच्या आमदाराक सांगूंक जाय आसलें की हो रस्तो मातसो डेंजर जावपाचो आसा म्हणून। कित्याक आयज अशी परिस्थिती आहा ह्या भागांत की सकाळी फुडें इस्कॉलान आमची म्हाका दिसता मोर देन हे इस्कॉलान कॉलेजीची भुरगीं शिकतात, हांगा स्कुलाची भुरगीं शिकतात। जवळ जवळ 1,500 ते 2,000 ते 3,000 लोक हांगासून भुरग्यांक हांगा पेरंट्स हाडपाक व्हरपाक सोदता। इतलो प्रॉब्लेम जाता न्ही। सकाळी फुडें 8:00 7:30 8 पासून हांगा स्कूल तेन्ना फुडें पेरंट्सांक प्रॉब्लेम जाता। आतां पावस पडना फुडें आनी कितलो प्रॉब्लेम जातलो। म्हाका आतां दिसना हांगा एक्चुली हो व्हाळा वयल्यान अख्खे खोर्लेचें उदीक डोंगरावयलें पठारांतलें उदीक हांगासून सगळें आंगुलेन वयता आनी उदीक हांगा दर्या जाता। आतां जर तेंच्यांनी हातीन जर घेतलें काम तर अख्ख्या आंबोलेच्या लोकांक घरान तेंचें उदक वयतलें। ताका लागून तेंचे कडेन म्हाका दिसना कसली टॅक्नीक आसतली म्हणून, पूण हांगाले कावन्सिलर जे आहा न्हू हेंच्यांनी 15 दिसां पयलीं लक्ष घालपाक जाय आसलें। आतां हो पूल आतां अशे परिस्थितीन आसा आनी हेच जर काम CMचे कॉन्स्टिट्युशन जर आसलें, CM प्रायोरिटीच्या बेसीसचेर आज काम करतलो आसलो। म्हापशेच्या शहराची आज दुर्दशा कित्याक लागून जाल्लेली आसा की म्हापशेचो MLA असो आसा काय उलोवपाकूच तयार ना। कित्याक लागून आमकां खबर ना की ताका फुडली तिकेट मेळोंक जाय काय। आतां जर उलयलो जाल्यार ताका झपकून कामां जातली। तो सरकारान झगडपाक पळयना, कित्याक लागून ताका फुडली BJPची परत तिकेट जाय। तो तांकां दुखोवपाक पळयना, पूण म्हापशेकारांक दुखोवपाक पळयता। तेन्ना म्हापशेच्या लोकांनी ते बद्दल विचार करपाक जाय। स्थानीक कावन्सिलर तुमचे कशें आसपाक जाय, स्थानीक कावन्सिलरांनी कसली कामां करपाक जाय तेंच्या विशीं लक्ष आसूंक जाय आसलें हांगा। 15 दिसां पयलीं जेन्ना होणको पडलो न्ही, तेन्ना गुणे पडलेले न्हू, तेन्ना स्थानीक कावन्सिलरांनी हांगा लक्ष घालपाक जाय आसलें आनी काम करून घेवंक जाय आसलें। कोणाक कांय पडलेलें ना, लोकांक त्रास जाले उपकारता। आमकां कितें पडलेलें आसा अशी संवय जाल्लेली आसा। वाळपयकारांक बेळगांव वचपा खातीर आतां फक्त 70 किलोमीटर अंतर हुंपचें पडटलें। ठाणे पंचायतींतल्या पाली मार्गान रस्तो पुराय जालेलो आसा आनी ताका लागून लोकांची बरी वेवस्था जाल्या। हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलेलो आसा, मात ह्या मार्गा वयल्यान अवजड वाहनांक पुराय बंदी घातल्या। पाली मार्गान रस्त्याची सुविधा दिल्ल्यान ठाणे पंचायतींतल्या सुर्ला गांवांत आतां सहजतायेन वचपाक मेळटलें।
सुर्ला गांव ठाणे पंचायतीत घातला, मात पंचायतीच्या कार्यालयांत वचपा खातीर गांवच्या लोकांक केरी मार्गान वयचें पडटलें। ताका लागून तांकां सुमार 35 किलोमीटर अंतर हुपचें पडटलें। ह्या रस्त्याक लागून हें अंतर सामकेंच उणें जालां। शिरगांवच्या देवूळ वाड्याचेर गुलमोहराचे व्हडले झाड पडून 2 घरां आनी टॉयलेटीची मोडतोड जाली। ह्या घडणुकेंत 2 लाखाच्या चड परस रुपयांचें लुकसाण जाल्लेलें आसा। झाड कोसळ्ळें तेन्ना घरांत एक बायल आशिल्ली, मात हेर वायट घडणूक टळ्ळी। बुधवारा सांजेर ही घडणूक घडली। दिवजाच्या उजो पालोवपी दळाक खबर मेळटकीच दळाच्या जवानांनी मजत कार्याक हात घातले। काल एक मोठो इन्सिडंट जालो। असो सांच्या वराचेर एक झाड जे हुनांतल्यान हुमटून आमच्या दुसऱ्या झाडाचेर पडून आमच्या घराचेर पडलें। कांय स्ट्रक्चर आमचे डॅमेज जाल्ले आसा आनी इतले देवाची कृपा की कोणाकूच काय नुकसान जावना, मनशाक काय हार्म जावना। सो ताका लागून म्हाजी आई भितरूच आसली रुमांत, जे दुसऱ्या सायडीच्या रुमांत, तरी सांच्या वराचेर झाड पडून तिका काय म्हणजे आवाज आयलो। आवाज येयल्या नंतर तिणें रोखडोच असो सगळ्यांक कळयलें की एक झाड पडून आमच्या हेजेर दुसऱ्या सायडीच्या रुमाचेर पडला म्हणून। ग्रेसिनाक फुडल्या शिक्षणा खातीर लागपी कसली मजत करतलो अशें आश्वासन आमदार आंतोन वाझान दिलें। नीट परीक्षेत गोंयांत पयले आयिल्ले ग्रेसिना कुलासो ताच्या घरा कडेन वचून परबी भेटयल्या उपरांत आमदार आंतोन वाझ उलयतालो। मजगतीं नीट परीक्षेत गोंयांत पयले येवपाक आपल्या पालकांनी आपल्याक तशेंच शिक्षकांनी आपल्याक तेंको दिला आनी फुडले दोतोराचें शिक्षण घेवपा खातीर दिल्लीच्या बऱ्या कॉलेजींत वयतले अशें नीट परीक्षेत गोंयांत पयले आयिल्ले ग्रेसिना कुलासोन सांगलें। पयले सुवातेर हांव आमच्या ग्रेसिनाक कॉंग्रेच्युलेट करता, तशेंच तेच बरोबर ताची फॅमिली, ताचो डॅडी, ताची मामी, ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता। जे मेरेन ते ताची मामी डॅडी ना ते मेरेन ताका म्हाका सगळो बुस्ट मेळ्ळो ते डॅडी मामीचो, आनी ते आयज हांगासर आमचे एक बारीक समाजाचें जे भुरगें आयज ऑल गोवा लेवलाचेर पयले पावण्यार येता। पयलो मार्क्स घेवन, इतले मार्क्स घेवन ते आयज आमचे गोंयचें नांव राखलेलें आसा। हांव खरेंच ताका परत कॉंग्रेच्युलेट करता। आनी अशेंच हांव जाणा, हांवें आयकलां प्रमाणे तें एक डॉक्टर जावपाक सोदता आनी डॉक्टर खरेंच ताणें बरो एक डॉक्टर जावचें अशी आमची ताका एक विनंती आसा। आनी हांव सोजमता तें आमचें गोंयचें बरें नांव वयर काडटलें अशें सोजमता। आनी हांव सोजमता तें कसलेय टायमार आमकां आयज MLA कुट्टायचो आनी आमचें तें गांवचें, म्हाका दिसता तो डॅडी आमचो कुट्टायचो केलोसीं रावपी, पूण ती कांय घरां कामाक लागून शेपेड्यांक वयतालो, तो थोडी वास्को रावता आसलो, पूण सारको गांव आमचे करताली आनी मुरगांव तालुका ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या कुट्टायच्या नांवान एज MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी। आनीक हांव फुडें ताका कसलेय म्हजे सायडीन कितें तरी जाय, कसलोय तरी हेल्प जाय, माउंट जेरूल ग्रेसिना म्हजो सायडीन तुका सदां हेल्प आसतलो आनी तुवें जाता ती भाशेन शिकचें आनी तुगे डॅडी मामीचें वा तुमचे फॅमिलीचें नांव वयर काडचें। I'm feeling very nice. I remember when I started coaching that time, I've been a Goa board student, so we have this sort of mentality that CBSE students are way smarter than us. So initially when I started with that, and most of the CBSE students also they take coaching. So when I joined my coaching, I was with the mentality that okay, I will be an average student and will get good enough marks. Initially I also found it very difficult to cope up with the studies, and I was thinking of quitting coaching, but then my mother, she said, go ahead, let's see what is happening. And I just went ahead, and even my teachers have supported me, my school teachers, my coaching teachers, my parents have always been very supportive. You challenge yourselves every day. Yes. So your future plans, we hear you want to be a doctor. Yeah, I'm thinking of going outside Goa, pursuing outside Goa in one of the top colleges in Delhi.
ज्ञानोबा तुकाराम टाळ मृदुंगाचो गजर आणि श्री विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत श्री विठ्ठल रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेच्या विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक आपली वाट धरली। बेरेस्तारा सकाळी गांवकरवाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचे आशीर्वाद घेऊन या वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक पायवारीक सुरुवात केली। पायवारीक सुरू करताना देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी वारकऱ्यांक परिबी भेटयली। आषाढी एकादशीक पंढरपुरा चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळाव्यात हे वारकरी आता वांटेकार जातले। या वारकऱ्यांमदी बायलांचो लेगीत आस्पाव आसा। रामकृष्ण हरी वारकरी संस्था गोमंतक हे संस्थेचो संस्थापक अध्यक्ष। आयज आमची पहिली आषाढी एकादशी सातीक पायवारी बिचोली गांवकरवाडा शांतादुर्गा मंदिरांसून आयज आमी देवीचो आशीर्वाद घेवन आयज आमी सुरवात करता हांगासून। जवळ जवळ 13 दिसांचो हो प्रवास आमी देवीच्या आशिर्वादान आमी पंढरपुराक वतली घेवन आणि थंय आमी 27 तारखेक पावतको आमी चंद्रभागेन स्नान करून चंद्रभागेचें दर्शन घेवन विठ्ठलाचें दर्शन घेवन आमी आमच्या जो आमी थंय हॉल केला त्या हॉलार रावतले आणि 29 तारखेक आमी आषाढी एकादशी करून 30 तारखेक आमी परतीच्या मार्गान येतले। आयज सांगपाक आमकां व्हडीक दिसता की रामकृष्ण हरी वारकरी संस्था गोमंतक ही आमची पहिली आध्यात्मिक धार्मिक कला व सांस्कृतिक संस्था तालुका डिचोली गोवा आणि ताचो नंबर जावन आसा 42 गोवा 2023 अशी ही संस्था आयज आमी ह्या डिचोलीसून तालुक्यासून आमच्या हांगा शांतादुर्गा देवळा कडसून आमी सुरू करता वारी म्हणजे आमचो हो केंद्रबिंदू हे संस्थेचो आसा आणि ही संस्था उबी करपाक आमच्या सहकार्यान म्हाका भरपूर त्यांना प्रोत्साहन दिले की बाबा वीर नाल्या केन्ना तूं करता ही संस्था उबी करता तेन्ना ही संस्था आयज हांवें कशी करून आमी आयज ही संस्था उबी केल्या ही आमकां तमाम गोमंतका खातीर आणि हे संस्थेन अशें आहा की आध्यात्मिकाचेर चड भर आहा धार्मिकाचेर चड भर आहा आणि कला व संस्कृतीक गोमंतक नांव दिवपा हेज्या फाटल्यान कारण की गोवा हे आमी आयकता की गोवा हे पुर्तुगेज कोणी नांव दवरलेलें म्हणून सांगपाचें म्हटल्यार आमकां गोमंतक हे आमचे खरे गोमंतक आमी खरे गोमंतकी म्हणून गोमंतकाचें सुद्दां हें नांव अशें याद उरची म्हणून अशें आमी ह्या रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेक आमी हें गोमंतक फुडें नांव घेवपाक आमी हाडलेलें आहा। हांव पयलेच फावट पंढरपुराक पंढरपूरचे वारेक वचपाक भायर सरला आनी अशी खूब उमेदशी दिसता म्हाका की आमी पंढरपुराक वयता अशें हांवें आयकलेले लोक वारयेक वयता पूण केन्ना अशें वचोंक नासलें केन्ना अनुभव नासलो म्हाका। आतां पयलेच फावट वचपाक भायर सरला देवान बरे भशेन आयुश्य दिवचें चलपाक आमकां सगळ्यांक आमचो जो ग्रूप आसा रामकृष्ण हरी तांकां सगळ्यांक ताकद दिवची विठोबान रखुमाईन आमकां राखचें देव बरें करूं। बेरेस्तारा कालांगुटे सुमित हॉटेला लागसर आशिल्ल्या एका बांयत एका दादल्याची मेल्ले अवस्थेत कूड सापडली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून कूड बांयतल्यान भायर काडली आणि ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। पर्यटन हंगाम सोंपलो मात हरमल दर्यावेळेचेर कांय शेक अजूनय चालू आसात। शेकांचो सीझन सोंपून भोवतेक कडेन शेक काडले आसात। पावस सुरू जालो काय दर्या देगेवयले शेक काडटात पूण हरमलाक कांय शेक अजूनय चालू आसात। एके वटेन अरबी दर्यांत तयार जाल्ले बिपरजॉय हे वादळाक लागून लोकांक दर्यार वचपाची बंदी घातल्या मात मोरजे दर्यावेळेचेर पर्यटन हंगाम नेटान चालू आशिल्ल्याचे हे चित्र दिश्टी पडटा। आपको किसने दिया रे परमिशन? क्या परमिशन किसने दिया? किसी ने दिया से। हाँ, कौन लेता है तुम्हारे पास? फी कौन लेता है? पंचायत लेता है? वो सोपा देता है। कौन देता है सोपा? वो उधर आता है ना पात्रा। कौन पात्रा? हाँ, दिखाओ रसीद दिखाओ। बीच पर घूमने के लिए रसीद देता है? घूमने को नहीं देता। हाँ, फिर कहाँ रखने को देता है? दिखाओ रसीद दिखाओ, रसीद दिखाओ। सोपो कितने का? 800 रुपया लेता है महीने को, 800 रुपया
कौन लेता है वो ऊपर आता है पात्रा आएगा। कौन वो नाम क्या? नाम तो भूल गया, आएगा मेरे को पहले बताओ कौन सा है। हाँ किसको देता है? टैक्स देता है? हाँ क्यों लाया अभी? वो बीच पर क्यों लाता है? अलॉट नहीं मरे। हाँ टैक्स देता है पंचायत को? क्या टूरिज्म को देता है? पंचायत को कितना देता है? पंचायत को पात्रा मिलता है। हाँ हमारा पात्रा। कौन पात्रा? हाँ हरमबोल में। हरमबोल का यहाँ तुम यहाँ घूमते यहाँ लेके आता है आइसक्रीम हरमबोल से? हाँ कौन हो? कौन तुम्हारा पात्रा हो? पात्रा उधर हरमबोल का ही। कितना देता है टैक्स? कितना देता है पंचायत को? शायद वो पता नहीं कितना देता है, पर महीने से देता है। 45 ते 40 वर्सां पयलींचे वास्को रेजिडन्सी ह्या ट्युरिस्ट हॉटेलाक बेगीनूच एक नवें स्वरूप मेळटलें अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलां। 1980 वर्सा आदल्या ह्या हॉस्टेलाची सामकी बाबत अवस्थिती जाल्लेली आसा। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन लेगीत ह्या हॉस्टेलाक एक नवें स्वरूप दिवपाचें आश्वासन दिलां अशें दाजी साळकारान सांगलां। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ट्युरिस्ट हॉस्टेल जे वास्कोचें आसा तें खूब पोन्नें आसा। म्हणजे म्हाका जो पर्यंत याद येता म्हाका 1980च्या पयलींचें ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा आनी गेली आतां 40-45 वर्सां ह्या हॉस्टेलाक जाली। आमी पळयतात की फाटल्या वर्सांनी ताजी अवस्था वायट जायत गेल्या आनी आज अशी परिस्थिती आयला की आज ते हॉल तांचो आज ऑपरेशनल ना, नाजाल्यार कपचे पडटा। ट्युरिस्ट हॉटेल एक मेन बाजारान आशिल्लो हो ट्युरिस्ट हॉटेल म्हणजे वास्को सिटीन मेन जे एरिया आसा तातूंत हो ट्युरिस्ट एक प्रायम स्पॉटार आसा आनी ताजी खूब वायट अवस्था आसा। आनी सदांच दिसतालें की हें बरें जावपा जाय म्हणून। म्हाका याद आसा की जेन्ना आमी ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणजे हांव जेन्ना निवडून आयलो आमदार म्हणून आमी रोखडोच ट्युरिजम मिनिस्टराक बायणां बिचार हाडिल्लो खंयची सुदारणा करपा खातीर। आनी तेन्ना पसून आमी तांकां सांगिल्लें की हे जे ट्युरिस्ट हॉस्टेल आसा वास्कोचें प्रायम स्पॉटार आसा आनी आज ताजी अवस्था पळयल्यार खूब वायट दिसता। आज गोंयान आमची एक ट्युरिस्टीक स्टेट आनी बायणां आतां बीच बरो जावन आज खुबशे ट्युरिस्ट थंय येता आनी तांचे रावपा खातीर खंय तरी गव्हर्मेंटाची एक वेवस्था बरी आसची हें आमी तांकां सांगिल्लें। आनी तांकां इतलो रिक्वेस्ट केल्लो की प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें म्हणून। आमकां मंत्र्यान तेन्नाय बी रोखडेच एश्युरन्स दिल्ले आनी तेन्नाच तांणी आपल्या ऑफिशल्सांक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की थंय वचून ताजी एकदां सगळें इन्स्पेक्शन करून आपल्याक कितें तो रिपोर्ट दिवचो म्हणून। मागीर गेले थोडे 6-7 म्हयने आमी फॉलोअप करीत आसा। गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस मातसो टायम लागता आनी फाटल्या 8 दिसां फाटल्यान पसून हांव ट्युरिजम मिनिस्टराक मेळिल्लो आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिलां की आपूण ते खंयच्याय परिस्थितीन तुमचें ट्युरिस्ट हॉस्टेल जें आसा तें रिडेवलपमेंटाक घेता म्हणून। आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आज आमचे मंत्री जे आसा ऑनरेबल रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टर जो आसा एक डायनॅमीक ट्युरिजम मिनिस्टर आसा। खुबशे चेंजीस ताणें ट्युरिजम सेक्टरान हाडल्या आनी एक उतराचो मनीस एक शेर्त मनीस असो आमी सगळे मानता आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आमच्या ट्युरिस्ट हॉटेला खातीर एक बरे दीस बेगीनूच येतले। श्रमधाम उपक्रमा वरवीं बांदिल्ल्या 20 घरांची चावी लाभार्थ्यांक दिवपाची कार्यावळ बेरेस्तारा काणकोणांत जाली। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकी लाभार्थ्यांक घराच्यो चावयो दिवपाचो सुवाळो ह्या वेळार जालो। गरजूंक हक्काचो निवारो दिवपाचें पुण्य काम श्रमधाम उपक्रमा वरवीं जाला अशें मत ह्या वेळार ओम बिर्लान व्यक्त केलें। जाल्यार ह्या वाठारांतल्या आनीक कांय गरजूंक ह्या उपक्रमा वरवीं घरां दितले अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान सांगलें। और सबके धन से, किसी एक सेठ से नहीं, CSR से नहीं, सबके एक रुपया कुछ पैसे के सहयोग से ये इनका सपना पूरा हुआ। शायद इनकी ज़िंदगी में सपना कभी हो नहीं सकता था, इस सपने को पूरा किया। इसी ऐसे सपनों को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाकर कई लोगों के जो आवासहीन लोग थे उनके सपनों को भी पूरा किया। इसके लिए मैं रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक नई पहल इस देश में शुरुआत की है। मुझे आशा है कि सब जनप्रतिनिधि इसी तरीके की पहल करेंगे, क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष है, इसलिए निश्चित रूप से गोवा के माननीय सदस्यों को तो उसकी प्रेरणा मिलेगी सही, लेकिन देश की अन्य विधायी संस्थाएं
पंचायत राज संस्थाएं, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को उनके इन कार्यों से प्रेरणा मिलेगी। आणि या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आसनी आज काणकोण मतदारसंघात 20 घरां बांदपाचें काम आज फाटल्या 2.5 म्हयन्यांतल्यान पूर्ण जाता आणि म्हाका दिसता की हो एक आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लो उत्साह आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व जे आसा न्ही आमकां सगळ्या आमच्या फाटीचेर थाप मारतात। आज विशेष करून श्रीपाद भाऊ आसा हांगा गणेश भाऊ आसात, हांगा आमचे लोकसभेचे अध्यक्ष आसात, ह्या सगळ्या आमकां जर आमच्या फाटीचेर जर थाप मारपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता काणकोण मतदारसंघाचो जो आमचो टार्गेट आसा कि एक भी घर आने वाले 5 साल में कि इस मतदारसंघ में नहीं रहना चाहिए, वो पूरा करने का हमारा मन रहेगा। आणि हे सगळे आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे हितून त्यांच्या बळाचेर करतले आणि आज प्राथमिक स्वरूपात जे आसा आज जे अक्षय आणि बाकी सगळे आसा अक्षय खूब दीस मेळटा आम्ही मेळत आसता, पण अक्षय आज म्हाका दिसता अक्षय फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी तो उबो जातलो। कितले म्हयने लागले घर हे बांदून? 2 म्हयने। आणि आयज तुमकां घर बांदून रेडी जाल्ले आसा, कशें कितें दिसता तुमकां? आमकां खूब बरें दिसता। आमच्या गांवच्या भावान महेश नायकान आनी तवळकर सरान घर बांदून दिलां आनी सगळ्या लोकांनी हेल्प करून घर बांदून दिलां आनी खूब बरें दिसलें आमकां आनी हे सगळे एकटेन जालेले आमकां बी हांव म्हणटा काळजीच्यान देव बरें। बिपरजॉय ह्या चक्रीवादळाक लागून गुजरात आणि पाकिस्तानच्या दर्या देगांचेर वादळाची स्थिती निर्माण जातली जाल्यार सध्या चक्रीवादळाचो वेग जो आसा तो 125 ते 135 km/h असो आसा, अशी माहिती भारतीय हवामान खात्यान दिला। गोंयांत बिपरजॉय चक्रीवादळाचो धोको अजूनय कायम आसा। दर्या खवदळिल्ल्यान व्हडली ल्हारां नेटान मारपाची शक्यता आसा, ताका लागून दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला। दर्या देगेचेर धोक्याचे तक्ते लायिल्ले आसा, अशें आसून लेगीत कालांगूट दर्या देगेचेर पर्यटक आपलो जीव धोक्यान घालून दर्यान वयताना दिश्टी पडटात। तशेंच फोटो काडपाक मनाय आशिल्ल्या सुवातींचेर लेगीत फोटो काडटनाय दिश्टी पडटा। प्रशासनान हाचेर खर कारवाय करपाची सध्या गरज आसा। अभी इसका जो विंड स्पीड है वो भी 125 to 135 गोस्टिंग टू 150 km/h चल रहा है और आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाओ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 kmph गोस्टिंग टू 140 kmph होने का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। पहले के मुकाबले क्या इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे हमने पहले बताया था कि आज साइक्लोन थोड़ा सा वीक होने का संभावना था और 125 to 135 गोस्टिंग 145 विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह और ऐसे ही हुआ है। थोड़ा से विंड स्पीड अभी साइक्लोन के सेंटर के आसपास कम हुआ है, मगर फिर ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। साखळेच्या 16 दुकानांच्या भाड्याचो प्रश्न पयलेच बसकेक सुटावो जालो अशें साखळे पालिकेची नगराध्यक्ष रश्मी देसायान सांगले। सरकारान घेतिल्ले भाडे ह्या 16 दुकान धन्यांक परवडत नाशिल्ल्यान तांणी दुकानाचे भाडे कमी करचे म्हणून मागणी केल्ली। नगरपालिकेच्या मंडळाच्या बसकेत ह्या विशयाचेर खोल्यान चर्चा जाली आणि दुकान धन्याच्या हिता खातीर दुकानाचे भाडे कमी घेवपाक परवानगी दिली। देखून ह्या दुकानदाराचो बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्लो प्रश्न कितल्याशाच वर्सां उपरांत सुटावो जाला। बुधवारा साखळे पालिकेची पहिलीच बसका जाली। ह्या बसकेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। म्युनिसिपालिटीमध्ये नवीन पॅनलची आम्ही फर्स्ट ऑर्डिनरी मीटिंग घेतली आणि ह्या मीटिंगमध्ये आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ॲज ए कॉप मेंबर त्यांनी आज हा मीटिंग अटेंड केला आणि मीटिंगमध्ये बऱ्याच गोष्टींची आज डिस्कशन झाली। त्याच्यात सगळ्यात एक आनंदाची बातमी म्हणजे जी 16 शॉप्स होते ज्या समाज मंदिरं जेव्हा आम्ही डिमॉलिश केलं, ज्या 16 शॉपवर जी आम्ही प्रॉमिसेस केला होता की जेव्हा आम्ही म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग होणार तेव्हा तुम्हाला आम्ही फर्स्ट प्रेफरन्स देणार म्हणून, आणि बऱ्याच 1-3-4 वर्षापासून त्यांचे इश्यूज पेंडिंग होते रिगार्डिंग रेंट, म्हणजे जे रेंट इश्यू होता। आणि आज आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी मीटिंग घेऊन ते काल आम्ही त्या शॉपवाल्याबरोबर मीटिंग घेतली आणि तिकडे एक आमचं डिस्कशन झालं की मुख्यमंत्र्यांचं एक संमतीमुळे तो सॉल्व्ह करायचा म्हणून, आणि त्यांच्या मागणीप्रमाणे जी त्यांची मागणी होत्या त्या सगळ्या आमच्या
मुख्यमंत्र्यांनी सॉल्व केला, पूर्ण केला आणि त्यांना 16 शॉप्स जी शॉपवाले होते जी 8 वर्षापासून वेकेंट म्हणजे त्यांना शॉप्स नव्हते त्यांना आम्ही द्यायचं ह्या काउन्सिलमध्ये आम्ही ठराव घेतला. आणि तसेच बऱ्याच गोष्टीचे आज रेव्हेन्यू जनरेटिव्ह प्रोजेक्ट्स आम्ही डिस्कस केले, ज्या 1-2-3 आमच्या ओपन एअर वेन्यू वॉर्ड नंबर 2 आहेत आणि वॉर्ड नंबर 2 मध्ये 2 ओपन स्पेसेस आहेत. तिकडे आम्ही बऱ्याच 1-2-3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बांधायचं जो आम्ही आज इकडे ठराव घेतला. आमठाणे धरणातल्या उदकाची पातळी उणी जाल्ली आसतनाच दिवचल वाठारात न्हंयाचें उदक देंवपाक लागला. बदलपी हवामानाक लागून हो परिणाम जाला असो पर्यावरण मोगीचो दावो आसा. सरकारान वेळारूच ह्या परिणामाचो अभ्यास केलो ना जाल्यार फुडाराक उदकाचें संकश्ट कोसळपाची भिरांत पर्यावरण मोगी रमेश गांवसान उक्तायला. मॉन्सूनाची चाहूल लागिल्ली आसतनाच दिवचल सयत आसनोडच्या पार न्हंयची उदकाची पातळी उणी जाल्या. WRD खात्यान पाणलोट क्षेत्रां मार्क करची अशें रमेश गांवसाचें म्हणणें आसा. गोंयच्या सगळ्या न्हंयची परिस्थिती तशी आसा. साळ नदी घे कोणाक पडला साळच्या बाबतींत कोण काटेकोरपणान न्हंय कडेन पळोवपाक तयार ना आनी खंयचेय सरकार आसूं आजचे तशें ना. सगळीं सरकारां न्हंयच्या कडेन आनी पाणया कडेन जितके दुर्लक्ष करता तितके दुर्लक्ष आनी खंयसरूच करिना. तांकां अशें दिसता की पाणी तें आसा न्हंयेन व्हांवता वयरसून पडटा त्याच्यामुळे परिस्थिती ही आज अशी जाल्ली आसा. आनी आतां क्लायमेट चेंज आतां आमकां सगळ्यांक जाणवत आसा. क्लायमेट चेंजच्या मुळे आतां पावस 15 जुलैच्या घेतलो अशें म्हणटात ते. बिबजॉय जो आसा तो प्रकार पावस पडण्याचो प्रकार सगळ्यो ज्यो गजाली आसा त्यो क्लायमेट चेंजाच्या मुळे घडत आसा. आनी क्लायमेट चेंज गोंया खातीर तर सगळ्यांत धोकादायक आसा. ह्याचो एक स्वतंत्र अभ्यास करपा खातीर सरकारान समिती नेमची. कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलेलें की म्हादय वायल्ड लायफान जी उजो लागलो तो क्लायमेट चेंजाच्या मुळे तो उजो लागला म्हणून. इतके जर सेन्सिटिविटी आसा क्लायमेट चेंजची गोंया खातीर जाल्यार गोवा सरकारान ताबडतोब एक समिती एक्सपर्टाची नेमची. भितरले गोंयचे घेवचे इतर ठिकाणा वयले भारतांतले घेवचे आनी ताचो अभ्यास करचो. कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा न्हय क्लायमेट चेंजचे परिणाम कितें जाले ते. त्यामुळे गोवा सरकारान उशीर न करता हेवटेन तेवटेनच्यो कमिटी स्थापन करण्याच्या ऐवजी 450 वर्सां पयलीं खंयची देवळां मोडलेली हेचो अभ्यास करपा खातीर कमिटी स्थापन करच्या पयलीं हे तापमान वाडीच्या मुळे जे परिणाम जाणवतले गोंयाचेर आनी तेची भयानकता हेचेर कमिटी स्थापन करची. कारण इंडिकेशन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिला. त्यामुळे ते जर जाले जायत जाल्यार आमच्यो न्हंयो उरतल्यो आनी जर न्हंयो उरल्यो जायत जाल्यार आमकां लोकांक गोंयच्या लोकांक भरपूर पाणी गावतलें. गोंयच्या लोकांकच न्हय तर ट्युरिजम सर्वायवल जातलो जायत. कारण गेल्या वर्सा 60 लाख ट्युरिस्ट येयल्ले. तांकां जर पाणी जाय जाल्यार ही पाणयाच्यो सगळे स्रोत आसात ते टिकून उरपाक जाय. टिकून उरोवंक जायना तर ती सेफ्टी आसूंक जाय तेंची. तेंचें प्रोटेक्शन जावपाक जाय. हेची काळजी सरकारान घेवपाक जाय आनी सरकारान हेच्या कडेन गंभीरपणान पळोवपाक. बाकी खंयच्याय गोश्टी कडेन पळोवच्या पयलीं पाणया कडेन सगळ्यांत जास्त काळजीपूर्वक पळोवपाक शिकपाक जाय. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.